नमस्कार. आज आम्ही हळदणवाडा खांडोळा हांगा म्हणजे विविध मतदारसंघाच्या भागांत आसा आणि आज श्रमदान कन्सेप्टा अंतर्गत बाय मीरा आणि शोभा दोन आमच्यो भयणी आसा. ताजें घर मोडकळीच पडिल्लें. ताजें घर आमी श्रमदान कन्सेप्ट अंतर्गत बांदपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसात. आज आमचे मदीं उपस्थित आसा ह्या भागाचे आदले आमदार आणि मंत्री बाब दीपक जवळीकर, तसेच आमचे कमिशनाचे चेअरपर्सन बाब दीपक करमळकर सर आसात. तसेच आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक आणि आमचे ज्योतिताई आसात. त्याचबरोबर आमचे ग्रामस्थ अनेक विनय बाब आसा. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ आणि बुजुर्ग असे कार्यकर्ते खूप मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आसात. आणि आज आमी सगळे हे शोभाबाईचें आणि मीराबाईचें घर बांदपा खातीर आमी सगळे जमले आसा. म्हणजे फाटल्याच वर्सा श्रमदान हो कन्सेप्ट आमी काडलो आणि श्रमदान कन्सेप्टाच्या अंतर्गत की सामुहीक तत्वाचेर म्हणजे लोकभावनेंतल्यान लोक एकठांय येवन एखाद्या आमच्या फाटल्यान पडिल्ल्या मनशाक मदत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान असो विचार करून आमी श्रमदान हो कन्सेप्ट काडला. श्रमदान हो कन्सेप्ट खूब वेगळो अशें कांयच न्ही. जुन्या पद्दतीन आमी गांवचें गांवपण, मनीसपण आणि गांवांतल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक जगोवपाची आमची परंपरा आसली आणि ती परंपरा परत पुनर्स्थापीत जावची. आणि त्याच प्रमाणे हांवें आमच्या काणकोण भागांतल्या कार्यकर्त्यांनी हो विचार केलो आणि विचार करून फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदून दिली आणि ह्या वर्साचो मनोदय आमचो 100 घरां बांदपाचो टार्गेट आसा आणि हो हळू आमकां पुराय जाता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका दिसता शोभाबाईचें आणि मीराबाईचें घर आमी पळयलें. हांव जेन्ना पळोवपाक आयलो आणि आमचे ह्या भागांतले सगळे विनय बाब आनी सगळे कार्यकर्ते आसा की त्या लोकांनी हांगा प्रत्यक्ष हें घर दाखयतकच की फुडले 10 वर्सां 15 वर्सां गेल्या सुद्दां तांचे ज्यो दोनी भयणी ते कशेंच घर बांदपाक शकचे ना. आणि हीच गजाल की आमचे विनय बाब आनी बाकी सगळे जे आमचे स्थानीक आमचे विकास आसा, प्रताप वळगेकर आसात, ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हें घर दाखयलें आणि आमी त्याच दिसाक निर्णय घेतलो हें घर आमी बांदुया. आणि त्यामुळे आज काणकोण म्हालांतल्यान जवळ जवळ 40चे वयर व्हॉलंटियर्स आमचे आज प्रत्यक्ष हांगा आयिल्ले आसा. तुमकां सांगपाक आनंद जाता आयचे क्षण आत्तांचे क्षणाक जे आसा न्ही 7 घरां बांदपाचें काम चालू आसा. म्हणजे इतल्या पद्दतीन मोठ्या पद्दतीन जे कार्यकर्ते आसा न्ही स्वयंस्फूर्त आसा न्ही हांगा कोणाक पयशांची हें ना, म्हणजे कोणाक पयशे दिवपाचो विशयच ना. आणि म्हणजे जनतेची सेवा आणि आपल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक मदत करपाचे भाव एक धरून जे आसा न्ही आमी सगळें काम करता. आणि आमी हांव इतलेंच मागता देवा कडेन आमच्या कार्यकर्त्यांक बरें आरोग्य मेळूं दी. पयलीं डेप्युटी सरपंच आसलें. आज आमी आमची सरान पळय हे सगळी केल्या श्रमदान ताका आमी सदांच सरा बरोबर आसा. पयर मलकांनी गेले, आज हांगा गेली. आज पयलीं आमगे गांवडोंगरी खोतीगांव आसले थिंग गेले आणि आज आमी ह्या तुमगे गांवां येयल्या. सगळे एक मोठ्या उत्साहान म्हणजे जे सराची जी ताकद आसा की सगळ्यांक युथांक तशें मोटिवेट करप आणि जे खरेंच एक सराचो एक श्रमदान हो कॉन्सेप्ट एक बऱ्यापैकी आख्खी गोंयभर हांव पसरलेलो आसा. हांव सराक ह्या निमतान एक बऱ्या तेंचे तुमचें नांव कितें म्हळें? नांव कितें म्हळें? धीरज गांवकर. क्वॉलिफिकेशन? हांव D.Ed आसा आणि प्रायमरी टिचर सध्या चालू आसा? ना शिकयता हांव. ओके. हो जो इनिशिएटीव आमच्या रमेश तवडकर सरान घेतला घरां बांदपाचो जे सगळ्या गरीबांतल्या गरीब लोकांची ती ताका हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता तुमी तेजें स्वप्न हें साकार करपाक तुमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवची. आणि तेच भशेन जी तेणी काणकोणां सुरू केली, केपें सुरू केपें तेज्या नंतर केपें कंटिन्यू केला, सांगे कंटिन्यू केला, आतां सर प्रियोन पावला, तेच भशेन हांव देवा कडेन मागता अशीच ताका घरां बांदपाक गरिबांक बांदपाक घरां सगळ्या गांवांत ताका देवान स्ट्रेंथ दिवची. जो श्रमदान जो कार्यक्रम आमचे गोंयचे सभापती रमेश बाबान सुरू केल्लो आसा एक घरा माध्यमांतल्यान ताका हांवें येवकार दिल्लो आसा. आणि सगळ्यात पयलीं तांचें अभिनंदन करूंक जाय म्हाका. कित्याक आज जें कार्य तो फुडें व्हरता तशें कार्य आज पर्यंत गोंयांत कोणीच अशें इतलें फुडें व्हरूं नाशिल्लें. आपले स्वताचे कार्यकर्ते स्वताचे
कार्यकर्ते तयार करप आनी समाजांतल्यान ते बांदून दिवप, कसलीच त्यातूंत भावना ना, फक्त एक निश्ठ दवरून त्यांनी काम केल्लें आसा. हें हांव तांकां सांगूं सोदतां की ह्या प्रियोळ भागात खूब ह्या समाजाची तुमची गरज आसा. म्हजे कडेन जे लिस्ट आसा ते 100-150 घरां अशी सामकी पडपाक आयिल्लीं आसा. हांव काही कारणां लागून ती सुरू करूं ना. हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो हांवें खूब घरां बांदून दिल्या. देवळां जे वस्तू आमचो धार्मीक जे हें आसा, धार्मीक स्थान जें आसा त्या स्थान उरचें अशेंच म्हणून केल्लें आसा. आनी आज तुमचो तर हातभार लागत हांगा तर निश्चितूच 100 न्ही 500 घरां ह्या आमी प्रियोळ मतदारसंघात निश्चितूच आमी कंप्लीट करूं शकता. आनी जे खरो गरीब आनी जो करूं शकना, कारण ही घरां जी आसा ती खूब जुनी आसा. तेंचे आतां जे मातयेचे जे पारे आसा ते पारे आयच्या हातूंत ते उरूं शकना अशी परिस्थिती जाल्या. कारण 100-150 वर्सां पयलींचे पारे आसा. वयले रुफिंगूय आसा ते खूब जाणांचे गेल्लें आसा. आज हें भोमात आसा, करमळ्यांत आसा, केरीत आसा, खूब कडेन अशीच परिस्थिती आसा भितरल्या भागांत. आनी आज अत्यंत आवश्यकता आसा. आनी आमकां आज आनंद दिसता की आज त्यांनी प्रियोळा 7 घरां बांदून घेतल्यात. ही जी घरां बांदतात ते पळोवन खोस जाता सामकें. रमेश बाई म्हणजे आमचे सभापती, आनी ताची जी कल्पना आशिल्ली, उद्देश आशिल्लो की सगळ्यांनी येवचें आनी हो आमची संस्कृती आशिल्ली. पयलीं अशी घर शिवता आसतना हे सगळे लोक दुसऱ्या घरां वताले, तांची घरां शिवतालीं. परत अशें गांवांत सगळीं घरां शिवून जातालीं. हें म्हजें हांवें भुरगेपणांत पळयलें. तशीच आमी पापड करताले. पापड करतना आज तुगेर आज मगेर आनी सगळीं बायलां प्रत्येकागेर वतालीं आनी आमचे पुरुमेताची सगळी वस्तू करताले. कितल्या वर्सांनी हें चित्र आज म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. आनी त्या खातीर खास हांगा आयलें की सगळे जाण आमी पळयता इंजिनियर हे सगळे आनंद वागुर्म्याकार हांव वळखूंक विसरलें. तो अशे तरेन काम करता. सगळे जाण भाव हे अशे तरेचें काम आनी हे रमेश भाईन तांकां सांगलें आनी ताका पटलें. आमचें गोंयकारपण म्हाका हांगा दिश्टी पडलें. काणकोण तलाटी म्हणून काम करता. बरें दिसता हें पळोवन की कोणाची तरी हेल्प करता आमी एक श्रमदामा अंडर. सो आतां हे केन्नाच्यान तुमी काम करपाक लागले? ज्या मेरेन सराचे तकलें विचार आयलो न्ही त्या मेरेन आमी ताका सपोर्ट करीत आसा. आतां आज पर्यंत कितली घरांक काम केलें तुमी? आमी आयज पर्यंत एक अंदाज 30 मायज जाली. ओके. तूं म्हाका सांग आतां तूं हेलें घर बांदलां, कितें घर मोडिल्लें सामकें? पावसान मोडिल्लें? आं, पण सामकें पिड्यार जाल्लें. आनी कितले जाण रावता तुमी घरांत? सद्या 2 जाणां आमी. चेडो ना. चेडो कितें करता? तो चिकन करप, तकली बरी ना ताजो. ओके. आनी तूं कितें काम करता? दिसोड्यार. दिसवाड्याक वता. कितें करता दिसाडे? खंय वता दिसवाड्याक? हांगा खंय मेळटा?